उदकास्त्रोत खात्याच्या निधींतल्यान पिळगांवच्या तळयेचे सुशोभितीकरण करपाचे आसात। ह्या कामाचे उद्घाटन मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या तळयेन गणपतीचे विसर्जन जाता म्हण ही थळाव्यांकडल्यान मागणी आशिल्ली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जे तळी आसा आनी ही तळी सुशोभीत करप हे कामाचो आज शुभारंभ कसो जाता आनी जी WRD फंडांसून 4,87,000 रुपया खर्च करून जे असलेली तळी ही सुशोभीत करप ह्या कामाचो शुभारंभ हांगासर जाता। ज्या दिसा आयज हो शुभारंभ जाता खरोच आनंद जाता की मुहूर्त आयज जो बरो मेळ्ळो आनी जो जलस्त्रोत हांगासर आसा ज्या जाग्यार गणेश विसर्जन स्थळ जें आसा जे सुशोभीत करपाचो जो आमकां योग येयल्लो आहा त्या बद्दल खूब आनंद जाता। तेंच्यांनी हो बरो एस्टिमेट वेवस्थीत तशें काम करपाक जाय आनी लोकांक जशें जाय त्या पद्दतीन आयज आमी ह्या कामाचो एस्टिमेट केल्लो आसा। आयज ही बारीकशी तळी जावं पण ती संवर्धन जावप हे आमचे मुख्य हेतू आसलो आनी आयज ह्या कामाचो शुभारंभ करता आसतना हांव सांगपाक सोदतां ह्या वाठारांतले जे 30-35 गणपती जे हांगासर विसर्जीत जाता आनी हो जो परिसर आसा हो सुशोभीत दवरप हे सुद्दां ह्या आमच्या ग्रामस्थांचे जे मनोगत आसा। आयज आमकां ह्या गांवांत जे जलस्त्रोत जे आसा ते प्रामुख्यान सोदून काडून आमी हेजें संवर्धन करपाचें आमचें जे ध्येय आसा तितून लोकांचो जनतेचो सहकार्य आमकां सतत लाभत रावतलें। हे तळयेक मातशें सांगपाचें म्हटल्यार तळी न्ही कानोबाची तळी हेका नांव आहा खरें आनी हांव खूब वर्सां पळयतां की हे हांगासले सगळे म्हाजे मित्र बांधव सगळे एकी कडेन येवन खूब श्रमदान करून ही तळी निवळ करून आनी 2-3 दीस ते अशे ह्याच कामाक झटात आसले आनी आतां तांकां एक मनाक तरी तेंच्या शांती मेळटली की हे काम आमदाराच्या हस्ते आनी WRD डिपार्टमेंटाच्या हस्ते हे जावन घडटा।